नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या रेवकार हांव गौरीश परबामणकर. लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मडगांव मतदारसंघाक जाय नवो पर्याय म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय. तुयेच्या धनगर समाजाक मुक्तीच्या 63 वर्सां उपरांत मेळ्ळी लायट. दाबोळे विमानतळाचेर वचपी रस्त्याची जाल्या अवतिकाय. बेगोबेग दुरुस्तेची शंकर पोळजीची मागणी. सत्तरीच्या उदरगतीक दितलो प्राधान्य सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. मासोर्डेच्या फुटसाल खेळा मैदानाचे केले उक्तावण. केरी दर्यावेर अंदू शेक घालपाक मनाय करपाच्या निर्णयाचेर शेक वाल्यांनी उक्तायली तिडक. थळावो आमदार जीत आरोलकर म्हणटा पर्यटन मंत्र्या वांगडा करतलो चर्चा. आणि देवचलच्या हनुमान देवळात व्हडा उमेदीन मनयलो निमणो शेनवार. हनुमानाच्या दर्शना खातीर भाविकांनी केल्ली गर्दी. आणि आता खबरो विस्तारांत. मडगांव मतदारसंघाक आता एक नवो पर्याय जाय आणि हो पर्याय मेळ्ळ्या बगर मडगांव शार आणि मडगांवकार फॉरवर्ड वचपाकूच शकनात. मडगांवच्या भाजपा गटाकूय ह्या गजालीची जाणविकाय आसा. तेन्ना मडगांवकारांक पर्याय दिवपाक आमी सज्ज आशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. मडगांवान जेन्ना आमी विकल्प ऑल्टरनेटीव आयलो जाल्यार मडगांव सांगता हातून दुमत कोणाचेच ना. म्हाका दिसता बीजेपीचेय ना. मडगांवचे बीजेपी विचारा तुमी की मडगांवची बीजेपी तुका सांगतली की मडगांवान जर डोंट सेव मडगांव मडगांव लॉस्ट फॉर इट बिकम लायक अ मुफुसील टावन. ताका हेंच उरूंक ना, ताका कॅरेक्टरूच उरूंक ना मडगांवचो. सो देरफॉर इट्स हाय टायम समथिंग इज टू बी डन अबाउट नाव एंड वी विल डू इट. वी विल टेक अप द चॅलेंज. दाबोळे विमानतळाचेर वचपी रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडल्यात. ताका लागून गाडयो चलोवप्यांक बरेच त्रास जाता. कांय वेळार जाल्यार फोंडकुलांचो अदमास येना आणि ताका लागून अपघात जावन कांय जाण घरा बसल्यात. तेन्ना भौशीक बांदकाम खात्यान हाचे कडेन लक्ष दिवन ही फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केल्या. पळय, आमी सदांच PWDक रिक्वेस्ट कितें करता, तुमचो जो स्टाफ आहा आनी इंजिनियर आहा न्हू, ग्रावंडार मातशें भोंवा रे. वास्कोन एक रावंड मारपाक मरे 1 लिटर सुद्दां पेट्रोल लागचें ना. आयज आमी एअरपोर्टाचेर आसा आनी सेम खड्डेमय परिस्थिती. गोंयान थंय आमच्या एका सीएमान एकदां स्टेटमेंट केलेलें, गोंयान खड्डे हे उरचे ना म्हणून. आयज जेन्ना आमी एअरपोर्टाचेर येता आनी ह्या फ्लायओवराचेर येता खबर तेन्ना ह्या पद्दतीचे खड्डे पडलेले आहा आणि हांगासर सगळे गाडयांक त्रास जाता. गडाम गुडम चालूच कितें. सो म्हाका एक सांग, तुमकां अक्कल ना रे? अक्कल शुन्य रे तुमी? सेन्सलेस रे तुमी सारके? कितें रे? अरे म्हाका एक सांग, ह्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट म्हूण आहा न्हू, तुमकां पगार मेळटा मरे. तो पगार खुर्चे गरम करूंक मेळना. अरे ही कामां करा मरे. आतां ह्या खड्ड्यां खातीर जर कोणी कोणाचो एक्सिडंट जालो आनी कोण मेलो गेलो, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता रे? आयज वयता थंयसर हे खड्डे पडलेले आनी तुमी नेग्लिजन्स करता वयता थंयसर. कितें हे खड्डे खातीर हे होणक्याक लोक कट मारता आनी कट मारतना एक्सिडंट जावंक शकता. कितें रे? सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? PWDची. म्हाका एक सांग, हे क्वॉलिटीचे डामर हे कितें रे? हे अशें हातीन येता रे डामर? अशें हातीन येता की डामर घातला काय कितें घातला रे? काय उदीक घातला रे? मात तरी लज दिसपाक जाय. कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा न्हू, तेंचे कडल्यान बरी कामां करून घ्या. वर्साच्या वर्सा डामर घालपाचें काम करूं नाका. आमचे कडेन पयशे ना. गोवा स्टेट कमीत कमी 30,000 कोटी रिणान आसा. कितें रे? आनी वर्साच्या वर्सा टेंडर काडटात, वर्सा डामर घालतात आनी तुमीय खातात भितून. कितें रे? हे डामर कितें? हे कितें रे? अक्कल आहा रे? पळय रे, हे डामर येता रस्त्याचे हाते. कितें रे? हांव मागता PWD कडेन मात तरी लोकांचेर दया माया करा आणि जे खंय खड्डे बिड्डे पडटा ते एक दिसा भितून भरून उडया. ते कळ्ळें तुका? जेणे करून कोणाक एक्सिडंट जावंक जायना, पांय मोडोंक जायना. वचा आनी GMCन पळया परिस्थिती कशी आहा ती. लोक हात पांय मोडून GMCन बसला. खरो डेटा जावो जाल्यार GMCन वचा. कितले लोक एक्सिडंटान मरतात रे. आनी तुमी आमकां तालाव घालपाक तालाव घालूं फक्त पयशे खाया आमचे कडल्यान. कळ्ळें? आमच्या मड्याचेर पयशे करा मेले न्हू. 120 कोटी खर्च करून सत्तरीची उदरगत करतले. त्या भायर वेगवेगळ्यो येवजण्यो सत्तरीत राबयतले.
70 वाठारांतल्या तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचो यत्न करतले अशें भलायकी मंत्री आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन सांगलें. मासोर्डे फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. ह्या फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार पर्येचे आमदार देविया राणे, सुडाचे संचालक गुरुदास पिळणकर, नगराध्यक्ष सेहजीन शेख आनी हेर मानेस्त उक्तावणाक हजर आशिल्ले. विकास जावचो, भुरग्यांना ह्यो सगळ्या गोष्टी आमी लक्ष घालून करपाचे आमी ठरयल्ले आसा. सरकाराचो पूर्णपणे उपयोग गोंयचे जनतेक जावचो, त्याच बरोबर आमचे सत्तरीच्या लोकांचो व्यवस्थीत विकास जावचो. भुरग्यांक हांव एकूच आश्वासन दिता की खंय चिंता करपाची भानगडीत पडो नाका. तुमचो विचार आमी करीत आसता आनी आमी तुमच्या बरोबर आसा. केन्ना केन्ना भुरग्यांक दिसता की बाबा आतां कितें काय फुडें काय ना, सगळे जाग्यार येतले, सगळे आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. भुरग्यांचें जीवन आनी भुरग्यांचे एक वेगळे तरेचो विकास करपाक आमी प्रयत्नशील आयज पर्यंत आमकां यश गावलेलेच आसा. पूण हे पयशे जेन्ना येता, जेन्ना आमी 100 कोटी म्हणटा आनी 50 कोटी म्हणटा, हे सादी गोश्ट न्हू. आयज इवन तुमच्या होंडा पंचायतीन आयज भाभीन जे प्रकल्प सुचयल्या त्यो प्रकल्प फुडें व्हरपाक पयर हांव शिंदे कडेन उलयतालो की आमी ठरयतले आनी कशें कितें आमकां फुडें व्हरूंक जाय. आनी भाभीन जे सांगात एक एक करून ते वर्टिकल फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, हे सगळे आयज आमी विचार करून आमी केला. मुन्नाक घेवन बसून आयज मुन्नाक नाकाशेवळ जाला म्हणून फाटीं वचप आनी कितें म्हणत म्हूण नाका. एक्चुअली कितें आहा की आमकां विचार आनी कश्ट खूब करचे पडटा. ताका खबर आहा मागीर आमकां केन्ना केन्ना पयशे समज ह्या लायनीन दिल्या मागीर आमकां दिल्ली पत्र बरोवचें पडटा. बाबा आमकां हांगा वापरपाक हे पयशे हांगा आमी वापरतले म्हणजे गांवचो विकास ह्या तरेन आमी करूंक सोदता. मागीर ते पयशे आमकां दिता, परमिशन दिता ते वापर करपाक. ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. बऱ्यापैकी विकास हो जातलोच. हांगा म्हाका दिसता एक बाबा प्रोजेक्ट जे हाडटा आतां इतले वर्सां प्रोजेक्ट हाडल्या आनी म्हाका दिसता हे एक वर्सान इतले जे प्रोजेक्ट हाडल्या ह्या मतदारसंघान ते म्हाका दिसता कोणेच इतले प्रोजेक्ट हाडूं ना इतले एक वर्सान. आनी ह्या फक्त हें जालां एक फक्त म्युन्सिपाल्टीच्या एरियान, फॉरगेट बाकीच्या एरियांनी प्रोजेक्ट येवपा आसा, पण तुमच्या म्युन्सिपाल्टी एरियानूच इतले कोट्यांचे प्रोजेक्ट. फाटल्या दिसांनी आमी म्हशीच्या माळार गेली, ताजे पयलीं म्युन्सिपाल्टीचो ग्रावंड जालो, ताजे पयलीं दुसरो आनी ग्रावंड जालो, आतां हो फुटसाल ग्रावंड. म्हणटकच हो म्युन्सिपाल्टी तुमची कशी बदलल्या ह्या एक वर्सा. तुम्ही स्थानिक जे लोक आसा हे तुमच्या दोळ्या समोर आसा, ही म्युन्सिपाल्टी कशी बदलत आसा आनी कशी फुडें बदलपाची आसा. आनी हें जेन्ना तुमकां एक आमदार आनी एक मंत्री एक विजनरी मेळटा तेन्नाच ही कामां जावपाक. अंदूच्या वर्सा केरी दर्यावेळ शेकाक घालपाक सरकारान घातिल्ल्या बंदीच्या निर्णयाचेर पर्यटन मंत्र्या कडेन चर्चा करतलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सांगलें. केरी दर्यावेळ शेकाक घालपाक बंदीचो निर्णय शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत सरकारान घेतिल्लो. दर्यावेळेची धूप आडोवपा खातीर उदका स्रोत खातें पेडण्या केरी दर्यावेळेर राखणें वणत बांदता. हे राखणे वणटीचे थोडे काम आजून उरला. ते काम पुराय करपा खातीर सरकारान अंदू केरी दर्यावेळेर शेका घालपाक दिवची न्ही म्हूण उदका स्रोत खात्याक पत्र बरयल्लें. ताचेर शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारान निर्णय घेवन अंदू थंय शेका घालपाक बंदी घातली. मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर थळाव्या शेक वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या. शेकांक लागपी सगळे सामान हाडून दवरलात, ताचे करपाचें कितें? शेका घालपाक दिली ना जाल्यार पोट कशें भरपाचें काय म्हूण तांचो प्रश्न. म्हाका दिसता 20 वर्सां तरी हांव शेक घालता विचार. आनी कालच गोंय ट्युरिजम पॉलिसी आवड जाली आनी त्या ट्युरिजम पॉलिसी मेन्शन केला की केरी शेका दिवपाची न्हू. WRN ट्युरिजमाक नोटीस दिला, लेटर केला की आमचा हांगा काम चालपाचा सैन्य येता तो त्या सप्टेंबराक स्टार्ट जातला आनी मार्चान कंप्लीट जातला. सो इन बिटवीन ट्युरिजमान एक क्लॉज धरलो, पॉलिसी आवड जाल्या की केरी बिचार शेका दिवपाची न्हू. केरी बिचार शेका दिवपाची आमचें कितें, आमच्या पोटाचें कितें. आमदाराक स्थानीक आमदाराक आमी तेजेर येयल्लो आमदार इन्स्पेक्शनाक WRTच्या हेका घेवन आमी ताका मेळ्ळे आनी ताका सांगलें आमची समस्या कितें आहा तें. तो म्हणलो हांव कितें तें करता आनी ताका तें सांगलेलें की WRTन ऑलरेडी नोटीस केला ट्युरिजमाक. सो ते सांग तांकां तुकी नाजाल्यार आमकां शेका इश्यू जावची ना. आनी हे जर टेटरबॉक्स अशें सगळ्याक घातले जाल्यार आमी शेका घालपाची कशी. हय रेंव पडायची ना, आमची शेका ऑन वयतली. सो हितून भोवूंक शकता टील HMN टेटरबॉक्स घातली आनी फुडें जर घातली अशी जाल्यार केरी पिकाचो विचार लोक येवचोच ना आनी
लोकांच्या स्थानिक आता पोटाचं हालत जाली आमकां शेका पयलीं आमकां दिता म्हणून सांगला पळय आनी प्रोटेक्शन वॉलीक लागून तेंच्यांनी आतां आमची सडनली कॅन्सल केली. जेन्ना आमचो ह्या भागाचो आमदार जीत आरोलकर येयल्लो पळय इन्स्पेक्शन करून गेलो तेणी आमकां कितें सांगलां हे जे काम आसतलें पळय ते टावरा कडसून फुडें थंय तेचे मेरेन आमी होल्ड दवरता आनी लायसनाची शेका थंयसून स्टार्ट जाला पळय ती एप्रील एंडींग जातकूच स्टार्ट करता. बरोबर. आमी ताका सांगला सर आमी म्हटलें हो धंदो आतां 30 वर्सां आमचे पोट हेचेरूच आमकां आनी कांय ना. तेचे पयलीं प्रोटेक्शन वॉल घातलेली बरें आहा तुमी गांवाच्या संरक्षणा लागून घातला पूण जेन्ना रेंव स्टार्ट केला पळय सर रेंव स्टार्ट करून आयज कितली फाटल्या 15 वर्सांक आनी तेचे पयलीं जो बीच आसलो पळय तो आतां रेंवेक लागून हो सगळो बीच गेला. आमकां शेकाक लागून हेका लागून बीच जावंक ना ताका लागून आमी जाता तितली रेंव न्हू सर रेंव बंद जावंक जाय पयलीं. तुमी हे करा संरक्षण प्रोटेक्शन भिंतीचे हांगा हें ना करूंक जाय म्हणून रेंव काडटा ही गेली गोवन आनी हे गेले आनी आतां जर आमकां तुमी जर घालूंक दिना जाल्यार आमचे फुडें कशें कितें आमी सगळे बेकार आनी सगळें सामान आमी कितलेशे हाडलेले आसा हांगा सामान आमचे 5-5 लाखाचे सगळ्यांचे आसा त्या भायर ते 10 लाखाचो एकट्याचो सगळ्यांचो सेट घेतलेलो आसा. जर आमकां तेंच्यांनी हे करूंक दिना जाल्यार आमची तेंच्यांनी फुडें हे करपाची वेवस्था बरोबर आहा. जितान आमकां कितें सांगलां आमच्या भागाच्या आमदारान आमकां जीत भाईन सांगलां तुमकां दिता आमी उलोवया टुरिजम मिनिस्टरा कडेन सीएमा कडेन उलोवया आनी एप्रील पर्यंत हांगा करुया आनी फुडले होल्डार दवरून एप्रील एंड जातकच तुमकां शेकाक बंद करतकच आमी ते स्टार्ट करुया. तेन्ना ते पळोवणी करपाक आयिल्ले तेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले पळय फाटल्या 15 दिसा तेन्ना आमकां तेणी बरो हे दिला पूण आमकां आतां तेंच्यांनी विश्वासात घेयनासतना सडनली तेंच्यांनी आतां पेपरार येयले टीव्हीर येयले पळय आमचे दावे जाणाणले आमी ताका लागून आतां सगळे एक जाले आनी तुमच्या फुडें आतां सांगपाक गेला आतां तेंच्यांनीच आमचे कितें तें करपाचें न्हू. ते आमकां इतले बीच सोडपाची इतली हांगा घालपाचें मातशें शेका घालपाक मेळटा तशी सोय करपाची सरकारान. दिवपाची. सध्या आमदाराक बी मेळ्ळ्यात तुमी? आमदाराक ते दिसा आमी मेळ्ळे आमदारान आमकां सांगलेलें की तुमकां जाय सुरन जिल्लो हय तुमकां जाय तशें करता ओके. तुमकां त्रास करना म्हटलेलें. मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर थळाव्या शेक वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या. शेकांक लागपी सगळें सामान हाडून दवरला त्याचे करचे कितें? शेकांक लागपी सगळें सामान हाडून दवरला ताचे करचे कितें? शेका घालपाक दिली ना जाल्यार पोट कशें भरपाचें काय म्हूण तांचो प्रश्न. तुमचे वर्साच्या वर्सा सरकार तांकां शेकां दिताली आनी ह्या वर्सा तांकां दिना म्हटल्यार ही मातशी गंभीर बातमी आसा कित्याक आमचे जे शेतकार भाई आसात ते तेंचेरूच पोटां बी चलयतात. सो सरकारान हेचेर आपलो विचार करचो आनी पर्यटन हंगामात हे शेकवाले ह्याच वेवसायाचेर निबून असतात. राखणे वणत बांदतना शेकवाल्यांक विश्वासात घेवपाची गरज केरीची सरपंच धरती नागोजीन उक्तायली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे कडेन चर्चा करतलो अशें थळावो आमदार जीत आरोलकरान सांगलें. ना ह्यो विशय सेपरेट आहा. आयज थंयसर WRDचे NTC इरोजनाचें काम चालू आहा आनी तें काम चालू आसतना थंयसर जे ब्लॉक्स व्हडले व्हडले आहात सिमेंटाचे ते थंयसर ते जे महाराष्ट्रान मॅन्युफॅक्चर करता थंयच्यान हाडून थंय डंप करतले ट्रान्सपोर्टेशन चालू उरतलो ताका लागून थंयसर स्थानीक जो वेवसाय करतात शेतकार आमचे आहात 7 जाण भाव तांकां थंयसर त्रासूय जातलो तो आनी प्लस ट्युरिस्टांकूय त्रास जातलो. ताका लागून हांवें आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरा कडेन उलयलां तांकां वे आउट कितें मेळटलें आनी वे सोल्युशन कितें आमकां तांकां काडून दिवंक मेळटलो तेचे विशयी आमी डिस्कशन चालू आहा. अशें न्हू की तांकां शेकूच दिवचें ना शेक तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतले पूण थंयच्यान जें काम चलता तें डिस्टर्ब ना जाता आनी हेंचो बिजनस वेवसाय ना डिस्टर्ब जाता कितें तरी सोल्युशन मदीं आमी काडपाचो प्रयत्न करतले. तशें तांकां जे शेक्स आहात इन फ्युचर ते जे शेक्स थंयसर तांकां एलाउड करतले थंय तांकां 3 कडेन आमी स्टेप्स सकयल देंवपाक म्हणजे ते NTC इरोजन ब्लॉक्स घातल्या कारणान सकयल देंवपाक त्रास जातलो सो तो देंवपाकूय तांकां प्रोविजन करून आमी ऑलरेडी सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक की 3 कडेन स्टेप्स काडून सकयल तांकां देंवपाक दिवपाचें. सध्या आमी केरी ह्या दर्या देगेर आसात आनी अंदूच केरये पर्यटन हंगामात जी सेका रेस्टॉरंट सरकार पर्यटन खातें परवानगी दिता ती अंदू परवानगी मेळची ना अशी कालच जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारान निर्णय घेतला. ह्या केरये गांवा खातीर संरक्षण दिवपाच्या नांवान किनाऱ्याचेर 1.5 किलोमिटर लांबीची प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सुरू आसा आनी ही वॉल बांदल्या उपरांत किनाऱ्याक प्रोटेक्शन मेळ्ळेच ना उलट बीच काबार जाल्ले चित्र पुराय दिसून येता. पर्यटन हंगामात जे थळावे वट्ट 6 जाण
सॅक घालून आपलो व्यवसाय करताले, उदरनिर्वाह चलयताले, तांचेर अवनू गदा येवपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. WRD खात्यान सरकाराक एक पत्र धाडला की अवनू जो उर्वरीत भाग आसा त्या भागान प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सुरू करतले. तेका लागून अवनू त्या वाठारान सॅका दिवची न्हू अशी पत्रात नमूद केला आणि सरकारच्या मंत्रिमंडळात कालूच निर्णय जाला की अवनू केरये गांवांत एकूय सॅक मेळचे ना. शेनवार हो रामभक्त मारुतीरायाचो दीस. दिवचल तालुक्यातल्या श्री हनुमान देवळान अंदूच्या श्रावण म्हयन्यांतलो निमणो शेनवार व्हडा भक्ती भावनेन मनयलो. निमण्या शेनवारा निमतान सांखळे सयत दिवचलच्या हनुमान देवळात भाविकांची बरीच गर्दी जाल्ली. भाविकांनी मारुतीरायाचें दर्शन घेवन तेल आनी रुईची पानां मारुतीरायाक ओंपली. घेतात ती गर्दी जाता. आमचे देवूळ ल्हान असल्या कारणान तरी हांगासर सगळे समजून घेतात आनी हांगासर जो रातचे 9 आमी आरती करतात. आरती जाल्यार आपल्याक तीर्थ प्रसाद वाडटा आनी हांगासरल्या म्हाजी संगता करता. हे आमी 4 शेनवार रेग्युलर आसता आनी मागीर 5वो जो शेनवार येयलो श्रावणी जाल्यार तो आमी मागीर तो सार्वजनीक असो करता जो सगळे आमी ट्रस्टी मेंबर जाता. बाकी आमी जे रेग्युलर शेनवार आहा ते आमी हांगासून सगळ्या घरांसून प्रत्येक घराण्यांक घेवन एक घराणे करून आमी ते प्रत्येक शेनवार दितात आनी आमची सगळीं घरां सोंपली की परत 1 पासून चालू करतात. अशें आमचे हे रेग्युलर शेनवार चालू आसता. ह्या वर्सा तर प्रतिसाद बरोच गावलो. पयलो शेनवार जवळ जवळ ना म्हटल्यार 20,000 लोक येवन गेले. ते आमकां हांगासर कळटा पावती जे काडटा तेजेर आमी तुमकां सांगताय. दुसऱ्या शेनवाराक तेज्या चड गर्दी जाली. तशेंच तिसरो आनी चवथो आयज चवथो हो लास्ट शेनवार. ह्या 4 शेनवाराक लोकांची अशी गर्दी आसता. आतां हो टायम मातसो कमी गर्देचो. आतां मातशें परत गर्दी जातली. रातची 9 पर्यंत जी आरती जाता तो पर्यंत गर्दी आसतली. हो असो आसा की तो खुबश्या लोकांक पावता. म्हणजे तांची जी मागणी हांगा देवळान केली काय ती इच्छा तांची पूर्ण जाता. ताका लागून भावीक हे एकदां आयिल्लो भावीक आपली एक मागणी मांडली काय ती पूर्ण जाली काय तो परत परत येत आसता. आनी आमच्या देवस्थानचे जे काका आसात तांचेर भाविकांक खूब हें आसा. कारण ते जे एक मागणी करता देवा कडेन की प्रत्येक भक्ताक लागून ती एक विशेष आसता. ताका लागून हांव आमचे देवस्थानचे जे अध्यक्ष आसा हे ट्रेजरर आमकां एक हें जाता की आमचे मातशे पुजारी हांगा हे तांचे काका पयलीं देवस्थानाक आनी ते आतां वडील 60 वर्सां उपरांत धनगर वाड्याचेर मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हाणें धनगर घराब्यांत लायटी पेटयल्यो. फाटली 63 वर्सां तुयें धनगर वाडो काळखात आशिल्लो. आमदार जीत आरोलकर हाणें धनगर वाड्याचेर लायटी दिल्ल्या बद्दल थळाव्या धनगरांनी तांचे उपकार आठयल्यात. तशेंच वाटेचो आनी हेर प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिलां. भुरगीं तेंची शिकतात. आमकां आतांच सागर म्हणटालो तसो जर अर्दे वरार 15 मिनटां लायट ना जाल्यार आमकां फोनार फोन येता लायट ना म्हणून. पूण इतली वर्सां ज्यांच्या घरानूच लायट नासली तेंच्या विशयी कोणीच केन्ना लक्ष दिवंक ना. पूण आयज बरें दिसता की आमचे सगळे मेन सगळे कार्यकर्ते आमच्या मतदारसंघाचे हांगासर उपस्थित आहा. तेंच्या सुखाच्या क्षणांक म्हणटात तशें. कित्याक आयच्यान तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय म्हणटा ती पावर सप्लाय तेंच्या 3 कुटुंबांक मेळटली. तेंचे भुरगीं थंय शिक्षणाक तांकां फुडें तांकां आदार मेळटलो. अशेंच आमी जे कार्य आहा जे डेव्हलपमेंट वायज लोवर लेवलीचेर ग्राउंड लेवलीचेर फॅन सुद्दां येयलो. बरें सर आता हांकां 70 वर्सांनी लायट मेळ्ळ्या. तेंचे वाटेचो काही प्रश्न निर्माण जावंक विशय शकता. कसो आहा ही प्रॉपर्टी लँडलॉर्डाची आनी म्हाका दिसता 500 ओनर्स आहा तितून आनी सगळ्यांची एनओसी घेवप डिफिकल्ट जाता. हे आमच्या आतां लेवलीचेर आनी सरकाराच्या पातळीचेर तांकां लायट हाडून दिली, खांबे पुरून दिले. वाटेचो विशय आहा जेन्ना तेंचे सेटलमेंट जातले तेन्ना डेफिनेटली आमी तेंच्या वांगडा आसतले आनी सेटलमेंट करता आसतना तेंकां रस्तो बीन सगळे जे नेसेसिटी गरज आहा तेंकां घरा खातीर ती डेफिनेटली करतले. पूण
त्याच्या पयलीं भाटकार जे आहा तांकां घेवन सेटलमेंटाची गरज आहा आनी तांकां परमनंट एनओसी घेवन आम्ही जेन्ना खंय तरी निवडणुकीच्या वेळार त्यांच्या दारार वयता आम्ही तांकां आश्वासन दिता आम्ही हे करून दितले ते करून दितले पण आमच्या कडसून ती आश्वासन पुर्ती जायना. आयज आदरणीय आमचे जितभाई आरोलकरान एक खूब सहकार्य अशें की केलें की जेणे करून त्यांच्या घरान आयज लायट तांकां मेळटली. आनी जितभाईचे जशें जे तेंच्यांनी आश्वासन दिलें जे इलेक्शना पयलीं ते ज्या त्या गांवांत ते फिरताले ज्या त्या वाड्यार ते फिरताले ज्या गांवांत ते तांकां लोकांक सांगताले त्याच पद्दतीन आयज ते काम करीत आसा. सहन करतात. प्रत्येक जण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात फोन करता बाबा लायट केन्ना येतली. तेन्ना आमी जेन्ना जो अनुभव घेता एक अर्दे वर एक वर लायट नासता पण हे जी घरां आसा तांकां कितलींशीं वर्सां तेंच्यांनी त्रास जो भोगलेलो आसा आनी हो त्रास आतां आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराच्या फुडाकारान तसेच आमचो साळगांवकर हांगा माजी आनंद साळगांवकर यांच्या फुडारपणान ह्यो जो हें जाल्लेलें आसा तांकां लायट मेळिल्ली आसा त्या बद्दल हांव आमदाराचें अभिनंदन करता. हांगासर आनंद साळगांवकर हा काळ झालेला आहे पण हा समाज अजूनही अंधारात होता. इथे आलेल्या महान अशा समाजसेवकांना प्रतिनिधींना किंवा मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा जे करता आले नाही ते आज निर्वाचित आणि युवा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून निवडून आलेले आमचे आदरणीय लोकप्रिय श्री जितभाई आरोलकर यांनी एक कार्य सिद्धीस नेलेले आहे. याचा मला फार अभिमान वाटतो. आज या घरांना जमिनीच्या वादात आहेत आणि अंधारात कसेबसे जीवन जगत आहेत. त्यांना प्रकाशाविना इथं त्यांच्या मुलांना अभ्यासात अनेक समस्या निर्माण होत होत्या पण आज त्या समस्या हळूहळू दूर होणार आणि हे सारे श्रेय जितभाई आरोलकरांना जात आहे. 60 वर्सां आली. 60 वर्सां जाल्ली लायट नासली तुमकां. हय 50-60 वर्सां आली. लायटी शिवाय लायटी वाचून आमी आसू कशे दीस काडी तेलान राखेलार. अणजूण पुलिसांनी पर्दाफाश केल्ल्या केनियन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट प्रकरणात धक्कादायक अशी माहिती मुखार आयल्या. हे सेक्स रॅकेटात गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचो नॅक्सस आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. ह्या प्रकरणात एका पुलीस कॉन्स्टेबलाचेर कारवाय जाल्या. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. अणजूण पुलिसांनी शेनवारा केनियन सेक्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 2 केनियल बायला दलालांक अटक केली जाल्यार 5 केनियन चलयांची सुटका केली. ह्या पीडित चलयांनी अर्ज संस्थे कडेन संपर्क केलो आनी ताचे वरवीं पुलिसांनी ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मात आतां ह्या प्रकरणात धक्कोदायक म्हायती मेळटा. ह्या केनियन सेक्स रॅकेटात गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचे नॅक्सस आशिल्ल्याचें कळटा. हो पुलीस कॉन्स्टेबल खंय हे केनियन दलाला कडल्यान हप्ते घेतालो. ह्या कॉन्स्टेबलाची तडकाफडकी GRPत बदली केल्या आनी ताच्या आड खात्या अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या. काल अणजूण पुलिसांनी एक केनियन इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेट बस्ट केले. त्या केसीत अणजूण पुलिसांनी 5 केनियन नागरिकांची सुटका केली, 5 केनियन बायलांची सुटका केली आणि तातूंत 2 केनियन बायलांक अटक केल्या ह्या सेक्स रॅकेट चलोवपी. आणि तितून एक नायजेरियन कोण आसलो दादलो तो नायजेरियन एब्सकॉन्डिंग आसा आणि पोलीस त्याच्या मागार आसा ताका अरेस्ट करपाक. आतां हितून एक धक्कादायक अशी घडणूक म्हणटा ती गजाल म्हणटा तो मुखार आयला की ह्या प्रकरणात एकंदरीत प्रकरणात एक पोलीस कॉन्स्टेबल हेंच्या कडल्यान हफ्ता वसुली करतालो खंय आणि पोलिसांनी गजाल कळ्ळा आणि इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेतला आणि ताका GRPक ट्रान्सफर केला आणि इंटर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी तेजेर चालू आसा. ह्या 5 आतां केनियन कोण आसा ह्या 5 केनियांतले भितरले एक विक्टीम आसा. विक्टीम बायल ती अर्ज NGOच्या हितून इल्ली कॉन्टॅक्टान इल्ली आणि अर्ज NGOन अणजूण पुलिसांच्या मेळोन ही तेंच्यांनी एक प्लॅन तयार केलो आणि ते दोगूय पोलीस आणि NGO ह्या दोगूनी मेळून हो प्लॅन बस्ट केलो आणि अशा तरेन तेंची सुटका जाल्या आणि ती आतां प्रोटेक्टिव्ह होम्सा भितर आसा. हेच्या फुडली अपडेट आमी तुमकां घेत येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.
सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री। आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए। मजा आ गया। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले